नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पोन्ने गोंयच्या सायबाचे फेस्त मनयले मोठ्या भक्तिभावान आनी उमेदीन। गोंय आनी लागसारच्या लाखांनी लोक सायबाचे आशीर्वाद घेवंक गोंयच्या फेस्तांत वांटेकार। मिनेर ट्रकवाले आनी सेसा गोवाच्यो हस्तक्षेप याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल। मात सीईसीचो रिपोर्ट येय मेरेन सुनावणी ना। सुत्रां सांगतात सीईसी बिरेस्तारा दितली कोर्टाक रिपोर्ट। जे ट्रक सरकारा कडेन नोंद जायना ते ट्रकांक परत केन्नाच खणीचेर काम करपाक दिवचे ना। सरकार घेतले निर्णय। खुबशे ट्रक पुलीस आनी आरटीओचे प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। जनमत कौल घेतल्यार खण वाठारांतले 75% वयर लोक मायनिंग जाय म्हणून मतां मारतले। खणी सुरू जाल्यो तरी मीन विकते घेवपी आतां मेळप कुस्तार। गणेश गांवकाराचे हेडोनात वक्तव्य। खेळामळार शिवोले आनी सेंट जोसेफ क्लबान जिखली पेडणेची गोंय आनी सिंधुदुर्ग मर्यादीत हँडबॉल सर्तीत गोंयच्या टिमीचो बरो प्रतिसाद। खबरो विस्तारान। गोंयच्या सायबाचे फेस्त सोमारा मोठ्या भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयले। भावार्थी ह्या विशयाचेर भाविकांक मार्गदर्शन केलें। हालींच दिल्लीचो आर्चबिशप म्हूण नेमणूक जाल्लो अनिल कुतो खासा सोयरो म्हूण फेस्ताक आशिल्लो। लाखांनी लोकांनी गोंयच्या फेस्तांत वांटेकार जावन गोंयच्या सायबाचे आशीर्वाद घेतले। आमची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडे खुशालकायेन आनी भोगतीन भाग्योत फ्रांसीस शावियराची तोपाची परबेची समारंभेन वांटो घेवंक हांगा जमा जाल्या। सगळ्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो उणुणीत येवकार। शेकडे जाले भोक्ती यात्रा करा आमच्या बरोवताची आनी तशेंच बरोवता भायलीं वर्सां वरोस हे पवित्र सुवातेर एकठांय जातात। आमकां भारतीय लोकांक आनी खेरीत भाशेन आमकां गोंयकारांक ह्या भोक्ताचें देणें फाव जालें देखून बापाक आमी सदांच दिनवासताव आनी आमी मागताव। ताच्या रेलिकांक आमी मान दिताना आनी ताचे लागीं उपकार मागताना आमी ताका सदांच आमच्या दोळे मुखार दवरून नीज क्रिस्ती पाटलावदारांचो नमुनो कसो दवरून आमच्या जिविताची पावलां सदांच आमी मारूंक। हे परबेक 9 दिसांची तयारी आमी केली आनी देवाच्या राजाच्या आव्हाना विशीं विचार करूंक आमकां संदी फाव जाली। ह्या राजाचे आमी सगळे गोवाय।
मायनिंग केशींत गोंयचे मिनेर ट्रकवाले आनी सेसागोवाच्यो हस्तक्षेप याचिका सुप्रीम कोर्टान दाखल करून घेतल्यात, मात सुनावणेची तारीख थारायिल्ली ना. सोमारा मिनेर ट्रकवाले आनी सेसाचे अर्ज सुप्रीम कोर्टाचे पर्यावरण खंडपीठा मुखार आयले. CEC रिपोर्ट दी मेरेन सुनावणी जावची ना ही गजाल कोर्टान स्पश्ट केल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण CEC बिरेस्तारा रिपोर्ट दितली आनी शुक्रारा 7 तारखेर मायनिंगा वयल्यो सगळ्यो याचिका चड करून सुनावणी घेतल्यो. मिनेरांची संघटना आणि कांय मिनेरांनी व्यक्तिगत पावण्यार सुप्रीम कोर्टान हस्तक्षेप याचिका घाल्या. प्रतिवाद्यांची बाजू आयकून घेनासतना सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिल्ल्यान आमकां त्रास जाला अशें मिनेर म्हणटात. मायनिंग प्रकरणावेल्यान गोंयच्या मायनिंगेची सत्य परिस्थिती तपासून पळोवची आनी 4 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो असो आदेश सुप्रीम कोर्टान CECक दिल्लो. पूण CEC खणींच्या पळोवणे खातीर 27 ऑक्टोबराक गोंयान पावली. CECन अजूनय आपलो अहवाल सुप्रीम कोर्टाक दिवंक ना अशें मिनेरांनी याचिकेन म्हणलां. CECन सुप्रीम कोर्टा कडल्यान वेळ मर्यादा वाडोवन घेतल्या काय कितें हें स्पश्ट जायना. सुत्रां सांगतात CEC 6 डिसेंबराक आपलो अहवाल दिवपाची शक्यताय आसा. सुप्रीम कोर्ट 7 डिसेंबराक गोंयची मायनिंग केस घेवंक शकता. कोर्टान सगळ्यो हस्तक्षेप याचिका गोंयच्या मायनिंग केशी वांगडा जोडल्या. शाह आयोगाच्या रिपोर्टाक आव्हान दिवपी याचिका दाखल करपाचें मिनेरांनी थारायलां. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. खण वाठारांनी जनमत कौल घेतल्यार 75% वयर लोक मायनिंग जाय म्हणून मतां मारतले असो दावो सावड्डेचे भाजपा आमदार गणेश गांवकारान केला. ते प्रुडंटाचे हेड ऑन कार्यावळीत उलयताले. आतां खणी परत सुरू जाल्यो तरी मीन विकतें घेवपी परत तेच रितीन आनी तेच रेटीन मीन घेतले काय कितें असो हुस्कोय तांणी उक्तायलो. पर्यावरणवाद्यांचेरूय ताणें फोग काडलो. पर्यावरणवादी म्हणून म्हाका दिसता कोण आसा म्हणून हांगा कित्याक जाणा पर्यावरणवादी म्हणून आतां स्वताचे पळय म्हणून घेता सो कॉल्ड पर्यावरणवादी. तूं तांकां सो कॉल्ड पर्यावरणवादी म्हणटा कित्याक लागून ते सांगता त्या पर्यावरणवाद्यांनी लोकांक लागून कितें केलां जावं तेणी कितलीं झाडां रोयल्या, कितलीं झाडांक तेणी हेंच्या फाटीं उदक घातलां, तेंच्या बाप जाज्यांनी कितलें घातलां. ते म्हणटात की सगळे राजकारणी ह्या स्कॅमा भितर तांचे हात बरबटल्यात तेन्ना राजकारण्यांचेर आमचो विश्वास ना. तेंचे समज बरो विश्वास ना पळय म्हणटाले न्ही ते. आतां तेंचो जर राजकारण्याचेर विश्वास ना जाल्यार हे लोक जे पळय कोण आतां उलयता न्ही ते रावोन जाय न्ही इलेक्शनाक. तांकां कितलीं मतां पडटा तें पळोवपाक जाय, लोक कितले तेंचे फाटले आसता तें पळोवपाक जाय. म्हाका सांगात फाल्यां समजा मायनिंग बेल्टा भितर हय जनमत कौल घेतलो, हय कितले लोक तुमच्या मायनिंगा वचून रावतले? हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता की आतां जे पळय एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो पळय आसा न्ही ते मायनिंग जायच म्हणून हांव सांगता तुमकां 75% लोक रावतले. कितें सरकाराक सुप्रीम कोर्टान ऑपॉर्च्युनिटी दिवची? हय सरकाराक जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली जायत न्ही ज्या पद्दतीन सुप्रीम कोर्टाक दिसता की ह्या पद्दतीन हे जर चल्ले जायत जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचो ना, त्या पद्दतीन तेच तशें सुपरविजन दवरून करपाक दिवचें सुप्रीम कोर्टान सरकाराक. कितलो इफेक्ट जाला सरकारी तिजोरेचेर? परिस्थिती सामकी वायट आसा आनी त्या खातीर वेगळे वेगळे उपाय करचे पडटले कितें करपाक सर्वायव जावपा लागून. की जे पळय कोणाचे कॉन्ट्रॅक्ट आसलेले फॉरेन बायर्साचे ते ह्या लोकांनी सप्लायरांनी ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट करचे पडले. आमच्या पॉलिसी प्रमाणे फॉरेन बायर जे पळय आसा ते कोण विश्वास दवरतलो आमचेर की हांगा केन्नाय कितें जावपाक शकता. बरें फाल्यां सकाळ तुका चालू जर जालें जायत जाल्यार परत तुका तेंचे कडेन टायअप करून जेन्ना पळय तूं टायअप करून सुद्दां तेंचे कडेन एक्सपोर्ट करपाक चालू करतलो तेन्ना इट वील बी नॉट बायर्स मार्केट, इट वील बी बायर्स मार्केट नॉट सेलर्स मार्केट. तो आपल्या जायत्या रेटी तुजे कडेन मागतलो आनी त्या रेटीक समज तुका जर सर्वायव जावपाक जाय आनी सस्टेन जावपाक जाय जाल्यार तुवें सुरवातीक दिवचें पडटलें. आज जेन्ना तुमी म्हणटात की परत स्टार्ट जातलें जाल्यार सुद्दां टेन्शन आसा म्हणून तुमकां कितें दिसता की जो बायर आसा तो दुसरे कडेन डायवर्ट जातलो? ऑलरेडी जालें न्ही ते आपल्या फॅक्टरी खंय बंद दवरतले. घेवया एक विसव.